गाईस, गुड इव्हनिंग. तर आम्ही कशी दिसतात बिकॉज आम्ही आत्ता कामाच्यान येयला आणि हांगासर टायम जालो आणि आमी पावसान भिजले. आमी सत्री व्हरना, रेनकोट व्हरना, नाशिल्लो सत्री आशिल्ली. आतां आमी रेनकोट न्यू घेवपाक जाय टायम फुडें. सो आतां टायम कितको जालो गो? 6:45 तरी जातली. सो आतां न्ही 6:45 तरी जाल्या आणि आतां आमी हें फुडें रेनकोट आनी सत्री घेतली. तर रेनकोट जी घेतली तेमी रेनकोट सत्री आसा घरा कडेन, बट आमी त्यो व्हरना. आयज हाडनाशिल्ले. चिंतूच ना आयज पावस बी पडटलो म्हणून. हय आनी आमी ते शेणाई कडेन खंय तरी आसा आनी आतां आमी वयता गाडी कडेन आनी फोंडे भितर घेवन हांगासर म्हारग पडटलें. चला म्हारग सोड हांगासर ना शेणाई. पावस येयलो जाल्यार आमी हांगा दवरतली. सो आतां आमी वयता. सो आमी आतां न्ही भितरल्या बाजारान येयल्या पळोवया हांगसरल्यानूच मागीर थंय वचोन पळयता रेनकोट आसा काय ना ते बीन. चड करून मेळपाना आमकां थंय मागीर बागायदारान बी पळयता आहा जाल्यार हांगसरल्यान वचोन. सो आमी न्हू घरा कडेन वचून भजी करपाची थरयला. सो तेज्या खातीर एक फुलावर घेता आनी आमकां दिसले मके आनी पावसाचे सिजन मीन्स मके करून खावूंकूच जाय न्हू. सो मके घेवपाक पळयता. पळोवया कशें. मके कशे? मिरच्यो बी पळयल्या. मके ते आमी घेवच ना, मागीर घेतले. सद्या 100 स सांगलेले आमकां, पूण सद्या आमी भजी करतली वचून. म्हाका रेनकोट बी आनी सत्री आमचे थंयच उरतले आनी आमी नाका तें सामान घेवन वयतली न्ही. आतां लिंबू बी सवाय जाल्यार आसतले. सो आमी अशी भोंवच न्हू बागायदारान येयल्या आतां रेनकोट सोदपाक. पळोवया बागायदारान बी मेळटा जाल्यार आमकां. थंय खंयच ना भितर. तशी आमी हांगा सरलेली चलत ते म्हणून फाटल्या बाजारान गाडी दवरून पुरूमी आमी बागायदाराच्यान घेतलेले. स्टेशनरी ती बागायदाराची स्टेशनरी बंद आसा. हरश लागली. टायम कितको जाला? टायम 7 जाला. बागायदारांक कोणी ओपन दवरलें जाता. हे पळय बागायदार स्टेशनरी विभाग बंद. हॅलो गाईज, तर आमी आतांच घरा पावले. हय आनी पळय सगळी आमी भिजली. रेनकोटू आमी ते लेट घेतले आनी घेवपाक गेल्ली थंय जालें कितें की म्हटल्यार जीपेच्यान आमी ऑनलायन घेतली. चडशे ऑनलायन पे करता न्हू कॅशा परस. सो आमी जीपे थंय करपाक गेली जाल्यार बँक सर्वर इश्यू येवपाक लागलो. कितलो टायम हय मागीर कितलो टायम आमी थंयच उरली. म्हाज्या फ्रेंडा कडल्यान म्हाज्या फ्रेंडा बी सांगलें आनी जालें. टायम जालो आमकां. सेंड केले अशें करता म्हळ्यार टायम कशें दिसता न्हू. पेमेंट जालो आनी पेमेंट जायत आनी हांवें रेनकोट हातीन दवरल्या व्हरपाक आनी एकवटेन पेमेंटूच जायना जालो. सो अशें करून आमीचे फायनली आमचो पेमेंट बी जालो आनी मागीर आमी पावली. मागीर तो म्हणल्यार आमकां पावस मेळ्ळो. मागीर तोच रेनकोट घातले आनी आमी येयली. आनी आतां सद्या आमी एन्जॉय करता गरम गरम भजी, ऑनियन भजी. हय आनी केळी काडलेले 2 हे बी खाता. पावसाच्या दिसांनी करून खावपाक चड मजा येता. तरी पळोवया आमी केली जाल्यार केली. ही विकती पूण आमी करपाची ठरयला फुलावराची. ती जाल्यार तुमकां आमी दाखयतली. हय आनी मके ते असले घेतलेत ना 100 स सांगलेले आमकां. पूण आतां आमी नेक्स्ट टायम हाडटली कित्याक आमी फुलावरूय घेतलेली मागीर ते उरतले तशें म्हणून. सामकी बिजी. ह्या पावसा दिसांनी गरम गरम भजी करून खावप कसली कसली. चलो मागीर मेळटो. आतां हे एन्जॉय करता आमी. आतां सद्या न्हू आमी हे छोटूशे आमचे केक एन्जॉय करता. मागीर पळोवया भजी करपाची काय कितें ती मम्मी नाका म्हणटा तरी पूण आमी करतली. पळोवया. ही ब्रावनी न्ही बरी ताळिलीशी सकयल तिका चॉकलेट लेयर आहा पळय. वी लव चॉकलेट. हय सो आमकां आवडटा चॉकलेट.
इंग्रेडियंट कितें मस्त चॉकलेट वयल्यान बरी चॉकलेट. चला आतां आमी कितें केलें न्हू जाल्यार मेळटा तुमकां खावपाक कितें जाता तेंचे वयल्यान. सो आमी फायनली डिसायड केलें की कितें करुया, कसली भजी करुया. सो आमी हाडलेलोच न्ही फुलावर, तर म्हटलें फुलावराचीच भजी करुया म्हणून. इल्ली करतली आमी चड, पळोवया कोण कितें खाता तें बी. सो ते खातीर आमी फुलावर घेतलो धुवन बी आनी तेचे बारीक बारीक हें करता, पीसीस मातशे करून घेता. आनी हें न्ही वॉयस ओवर करचें पडलें कित्याक इतको व्हडलो पावस पडटालो, आजून सुद्दां स्टॉप जावना. पावस पडत आसा. करपाचें कांयच कळना, बेजार येता पावसा खातीर. खंय वचपाक गावना काय ना. हे पीसीस अशे करून घेता भजी. आनी पावसा दिसांनी म्हणटा ती भजी जायत न्हू, आनी जी भायलीं हाडटा ते म्हटल्यार ती थंड जाता, गरम गरम करून खाता तांकांच चड मजाशी दिसता. तरी ओनियन भजी करपाची आसली. ओनियन भजी मातशी सारकी पावसाक रिलेटेबल जाता न्ही ओनियन भजी म्हटल्यार. बट आमी फुलावर हाडलो न्ही कॉलीफ्लावर, सो मागीर म्हटल्यार आसूं हेजीच करया म्हणून. ती भजी आनी केन्ना करपाची चिंतला आतां. हे आतां जालें पळय पीसीस करून सगळें. सो आतां फर्स्ट तांकां हें करता, मीठ लावन घेता इल्लेशें कॉलीफ्लावरांक. आनी हें मीठ आपणाक जाय तितकें आहा. मागीर हें हळदी इल्लीशी आनी मिरची पावडर घालपाचो. मिरची पावडर ही ऑप्शनल, जाय जाल्यार घालपाची, जाल्यार घालना जाल्यार जाता तें फुलावरां. आमी घातल्या आमकां जाय म्हण. आनी मातशें तांकां बरें हें करून घेवपाचें, लावन घेवपाचें. आनी आतां आमी घेतल्या पिठी, एक वाटी अशी सुमार, 1.5 वाटी. आनी तितून इल्लेशें आमी हें जिरें घातलें आनी हें वोव. हरशीं जिरें हें घालता तशें ना, जिरें घालना जाल्यार चलता, घालपाचेंच ना. आमी तें घातलें पूण तितून. आनी वोवो घालपाचो, वोवो टेस्ट बरी दिता. आनी हितून बी इल्लें मीठ घातलें आनी तें आतां सगळें उदक घालून मातशें मिक्स करून घेवपाचें. आनी ती आमी जिंजर गार्लीक पेस्ट घातली इल्लीशी, म्हळ्यार कोथमीर बी आमी करून दवरलेली ती बी इल्ली घातली टेस्टीक खातीर. टेस्ट बरी येवपा जाय न्ही त्या खातीर आमी ती घातली. पावस आजून स्टॉप जावना, बेजार येयलो पावसाचो. आतां आमी तेल तापोवपाक दवरलां, मागीर करतलीं. आतां हें आमी करता केन्ना जाणा 8:00 कितें तरी 8 जावन गेलीं. करता म्हटल्यार 8:30 जातलीं. मागीर चड करून आनी आमी जेवपाना, हेंच खातलीं. बिकॉज घरा येता म्हटल्यार सगळ्या भोंवून बी येता म्हटल्यार आमकां जालो टायम. हें पळय तें बॅटर कितलें स्मूथ जालें पळय. फूड कलर मातसो एड केल्लो न्ही, सो मातसो कलर येयला. आतां तें तितून डीप करून एक घालतलीं. इल्लेशें केलां पूण तें आमी चड घेवना, अर्दो दवरलो फुलावर, सगळोच नाका म्हटलें. तेल बी पळय मस्त तापलां, सो आतां फ्राय करून घेता.
आतां एक बॅच घातल्या तळपा खातीर ही तळून जातकीर ती दुसरी घालपाची 2च बॅचीन जातले ते. जाली आतां ही बॅच काडून घेता आनी मागीर दुसरी बॅच घालता. मस्त दिसता पळय बरें करकरीतशें. पावसा दिसांनी हीच उमेद भजी खावपाची. हरशीं गेल्यार तितकें मजा येना, पावसा दिसांनी म्हणल्यार चड मजा दिसता. सगळ्यांगेरूच करता आसतलें, आमगेरूच न्ही. आयज खूब जाणांगेर तरी भजी केल्यात आसतलीं कसली ना कसली तरी. तुमी बी केल्या आसतलीं सगळ्यांनी. ही फर्स्ट बॅची जी काडून दवरलेली ती कितली टेम्पटींग दिसता पळय. हे मम्मीन फाल्यां खातीर ब्रेकफास्ट करपा खातीर पोळ्यांक घातला. कितें तें तांदूळ आनी हें उड्डांची दाळ कितें तरी ती मागीर फुगा घालपाची दिसता, दवरल्या अशीच. सो आमचे पकोडे बी रेडी आसा आनी भितर आमी कांयच उलोवना चड. सो हे पळय आमचे पकोडा आनी रेडी. हय. सो आतां आमी एन्जॉय करतलीं आनी भितर न्हू आमी कांयच उलोवना बिकॉज आमचो व्हडलो आवाज येतालो कसलो की म्हणल्यार पावसाचो. आजून सुद्दां तुमकां येता आसतलो पूण भितर तो खुबूच व्हडलो येता, सो कांयच उलोवना. सगळें आमकां एडीट करता आसतना वॉयस ओवर करपा पडटलें बिकॉज नाल्यार कांय कळपाक न्हू. सो आमी फक्त हें केलां, कितें तें कॉलीफ्लावराचे पकोडा. सो आतां आमी एन्जॉय करता आनी चड करून आमी जेवपाना बिकॉज ऑलरेडी आतां हें खालें न्हू आनी उदळूय बी भजी खाल्ली. सो पळया चड करून की जेवली बी जाल्यार आमी शूट करतली, नाल्यार आमी आतां सद्या आमी हें एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा. मागीर आमकां व्लॉग एंड करपा यादूच ना, म्हणल्यार आमी कांय करूच ना. मागीर जेवली बी ना, मागीर लोकडी. सो मागीर म्हटलें असो तो एंड करूया व्लॉग. सो बरें बाय. तुमकां नॅक्स्ट विडियोन मेळटा आतां आमी.